कळंगूट पंचायतीन महात्मा गांधीजींची 150व्या जयंती निमतान स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत विविध उपक्रमाचे उक्तावण केले। या वेळार मंत्री लोबो, GTDCचे अध्यक्ष चोपटे, पंचायत वांगडी आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आर्टेक सोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। We cannot expect only the people who are working for the panchayats to clean the waste. It is our duty to correct anybody who is trying to throw waste. म्हाका दिसता देखरेख करूंक जाय सरकाराच्या वतीन ते आमी केल्ले सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सगळ्यान बरो केल्लो आहा, तेजे अपग्रेडेशनाचें काम आतां चालू आहा। 4 years जाले खंय तरी पयर सगळो वचून जाले आमी की हो प्लांट कितलो ते बरो चलतलो। आमी तितून बारीक वयर सगळ्या कितें आसलें तेजेर पासून रेक्टिफिकेशन केलें, अपग्रेड करपाचें प्लांट परतो 90 करोडाचें प्रोविजन केलें, चालू आहा अपग्रेडेशन। गांधी जयंतीच्या निमित्तान आयज आमी डिक्लेअर करता की 50 मायक्रॉनचे सप्लाय जे प्लास्टिक बॅग आहा, which is creating the biggest waste in Goa, should be banned. एक नारा जो स्टार्ट केला नरेंद्र मोदी की स्वच्छता ही सेवा, महात्मा गांधीचे धोरण फुडें व्हरपाची गरज आहा। What is the slogan? We have to take it to logical end. हीच तेजे आमकां बेनिफिट आयज मेळटा। टूथ स्वीपिंग मशीन्स, बाकीचे सगळे जे 4 प्लांट गोंय येता तेजे आमकां सेंट्रल फंड पासून आमी मागून गोंय हाडटले, आमचे कडेन कमी पडटले। We will see that biomedical waste facility will be waiting 14 to 15 months. तेजे या महिन्याचे 16 तारखेर टेंडर ओपनिंग आहा। म्हाका दिसता हे सगळे काम करतना लोकांचो आदार जाय, लोकांचे कोऑपरेशन जाय। And in remembrance of Mahatma Gandhi, let us walk एक आमी गांधी मार्च म्हणून ऑर्गनाइज केला सगळे जाणां to remember the great work of our Mahatma Gandhi. Let us walk and pay tributes to this leader. Birth anniversary of महात्मा गांधी जी त्या निमित्तान आज कार्यक्रम आयोजित केलो आसा कळंगूट पंचायतीच्या वतीन। त्याचबरोबर आज GTDCच्या अंडर 2 स्वीपिंग मशीन त्याचे इनॉग्रेशन आमी जातले। या सगळ्या कार्यक्रमाक ह्या व्यासपीठाचेर उपस्थित आमच्या बरोबर कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कराडीचे रिस्पेक्टफुल MLA, त्याचबरोबर गोवा गव्हर्नमेंटाचे आमचे मिनिस्टर फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स RDA अँड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, त्याचबरोबर काम कसे करचे ते करून सरकाराच्या माध्यमातून ज्यो स्कीमी ज्यो आसात किंवा डिफरंट डिपार्टमेंट ताचो फायदो कसो करतो मला अभिमानान सांगायचें दिसता। GTDCचो चेअरमॅन जावन फक्त म्हाका 9 महिने जाले। या 9 महिन्यात हांवें सगळे 40 पट्टे म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात आणि GTDC थ्रू मॅक्सिमम काम आणि मॅक्सिमम बेनिफिट जर कोणी करून घेतले आसात जाल्यार तुमच्या आमच्या आदरणीय मिनिस्टर। आज आमी पळयता टॉयलेट आसा, चेंजिंग रूम आसा, पार्किंग आसा, चिल्ड्रन पार्क आसात, ते सगळे सोयी करून दिल्ले आसात। म्हणून तुमचे म्हाका आजच नाही हाचेच फुडें फक्त तुमचे कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीज चेंजीस जावपा खातीर न्हय पण पुराय गोंयच्या बाकी कॉन्स्टिट्युएन्सीज जर चेंजीस करून हाडपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकारान आनी आसलेल्या आमदारान असले मंत्री आसपाची गरज आसा। And as Kalagur Panchayat, with the help of our MLA Michael Lobo, our Zilla Panchayat member, all our Panchayat members, people of Kalagur, various groups, NGOs, have supported us in this past 2-3 years in cleaning Kalagur. A lot has been done compared to before. In Ariskoya, the streets are clean. It is not 100%, but it is going cleaner. We have to take this positive fact that we are becoming clean. And the Panchayat is all out with your support, trying in its endeavor to become clean.